भिवा परब, पालयाचो शेतकार आणि हो माझो भाव प्रवळू परब, पालयाचो शेतकार. आम्ही आयज हांगा रोजी लायलेले आहा. हे रोजी साधारण आता 55 दिसाचे जाल्लेले आहा. आम्ही नर्सरी होऊन तयार केल्या आणि 30 दिसांनी लायले. आम्ही ट्रान्सप्लांट केला हांगासर. अरावंड आम्ही 12,700 रोपो लायला फूल प्लॉटाक, 10,000 स्क्वेअर मिटराक. तेतूर खूप व्हरायटी आहा. किमको, गोल्ड स्पॉट 2. हे ट्रान्सप्लांट केल्या उपरांत हे पळय पिंचिंग करची पडटा अरावंड 45 डेसार. ओके. जेन्ना टिलिंग स्टेज आसता त्या टायमार पिंचिंग करची पडटा. पिंचिंग केल्या उपरांत तेका ब्रांचेस बरे येता आणि फ्लावरिंग बरी जाता. अच्छा. पळय म्हाका सांग, तुजो विचार कसो आयलो हे प्लांटेशन करप? लास्ट इयर आमकां आत्मा अंडर सपोर्ट मेळ्ळलो. तेंच्यांनी 600 प्लांट दिल्ले. सो 600 प्लांटार अरावंड आमी बरें उत्पन्न काडलां. सो आमी मोटिवेट जाला तेणी. 300 kg. अच्छा. 300 kg काढले आमी. त्याच्या उपरांत एक अरावंड 150 kg दिवाळे कडेन. हे सगळें केल्या उपरांत आमी मोटिवेट जाले की ह्या वर्सा म्हटलें टार्गेट वाडोवपाचें. तेका लागून आमी ह्या वर्सा बरें नेट धरला. अच्छा. काय आणि खंयचे पिके तुमी घेतात हांगा? हांगासर वॉटरमेलन घेतल्या आमी, मिरची घेतल्या, काकडी आणि आमचे रेग्युलर भात ज्योती घेता. ओके. आयज चडशे बाजारान जे रोजा येतात, तुमकां खबर आसतलें नवरात्री उत्सव आयले, लोक चडशे जे भायरसून येतात तेंचे कडेन घेतात. तुमची कितें मागणी आसतली? आमची लोकां कडेन मागणी आसतली की तेंच्यांनी प्रिफर करपाचें फ्रेशाक. तेंच्यांनी फूल लोकला कडल्यान तेंच्यांनी चड प्रिफर करपाचें. सो आमी मोटिवेट जातले. हांगासर मातशी ह्या जाल्ली बरी आसता ती. बरोबर. ट्रॅव्हलिंग चड जाता. ऑलमोस्ट कोल्हापूरच्यान जर हांगा फुलां येतात ती आदी 4 दीस हार्वेस्ट जाता. ओके. सो आमची फुलां तुमी क्वॉलिटी पळोवन नेक्स्ट इयरच्यान तुमी डेफिनेटली आमच्या कडेच पावतले ही आशा. हे तुमकां सगळें करपा खातीर कोणाचें सहकार्य अशें तुमकां मेळ्ळें? सहकार्य आमकां आमचे प्रसाद सर, सुरज नांजे आत्माचे, धीरज परब सगळ्यांनी सहकार्य केल्लेलें आहा. मिन्स तेंची कशी लागवड करप, काय करप, सगळ्या तेंची आमकां हें एक करतात. बरो गायडन्स मेळटा आमकां सरावंडींग. गायडन्स कसलो डिसीज येयलो जाल्यार तेचेर ते आमकां हें करतात, मेडिसीन प्रिफर करतात. आज चडशे न्हू यूथ आसात, अशा फिल्डान येवपाक लसतात. हाचेर तुजें कितें मत आसा? ऑन एक्चुअल बेसीस कॅल्क्युलेशन घालपाचें. जो आयचो यूथ आहा तो अरावंड 10,000 सॅलरीक धांवता भायर. मंथली जाले 96. तूं 96,000 विदीन 6 मंथ रिकवर करूं शकता इन एग्रीकल्चर फील्ड. लायक आमी लास्ट इयर आमी जेन्ना केल्लेली रोजांची ते वक्तार आमचे अरावंड 600 ऑर कितें अशें 650 इतकी रोजां आसली. तेचेर आमी विथीन आमचे कितके दिसाचो पीक आसलो 60 days. एक 60 डेसान आमी अरावंड 50 क्रॉस केले. 50च्या चड केले. आयज घालता ते भुरगे वयतात भायर हॉटेलार खावंक तांकां 10,000 वता. 10,000 जर 12 म्हयन्यान काम केलें 12,000च गावतले. आमी घरा कडेन बसून चड टायमूय जावंक ना. तितून आमी 60 क्रॉस केले फक्त 6 म्हयन्याच्या पिकान. तितून करून आमची चिडकी आसली, भितर काकडी आसली ते सेपरेट. अच्छा. फक्त हितून मेहनत घेवपाक जाय. फक्त मेहनत घेवपाचे गरज जाय भुरगे. हां. पण लचपाक जायना. दुसरी गजाल शेतान काम करपाक लचपाक जायना. कित्याक शेतकरी हो राजा सगळेच जाण म्हणटा आनी एक्चुअल राजा आमी फील करता ते. भाव मॅनेजर आसलेलो हितून हॉटेल इंडस्ट्री. अच्छा. स्टोर मॅनेजर. सो आमी ते सगळें सोडल्या आनी कॅल्क्युलेशन घालून पळयलें जाल्यार एग्रीकल्चर फिल्डान चान्स आहा. तूं ह्या हितून आतां एग्रीकल्चर तुमी म्हणटात पळय, तुमकां तितलो रिस्पॉन्स मेळटा काय कितें ऑफिसरा कडसून? ऑफिसरा कडल्यान फूल रिस्पॉन्स मेळटा सगळ्या कडल्यान. फक्त हालींच्या कारणान चड मातसो पावसा खातीर मातसो प्रॉब्लेम जालो. हेवी पावस लागलो नाल्यार आमी मातशे बरें जातले. क्लायमेट चेंजीसचो थोडोसो इफेक्ट आहा. पण इन लार्ज क्वॉन्टिटी केल्या एक ड्युरेशन घालपाचें. बरोबर. 15 दीस लेट, 10 दीस लेट, एट अ टायम सगळें करपाक वचपाचें ना. लायक 12,000 रोपो लायलो जाल्यार एकाच दिसा लावंक वचांक नाका. एक गॅप घाला 15 दिसाची, 20 दिसाची, जेणे करून जर कितें इफेक्ट मेळ्ळो ते 200 लायलेले चुकतलो, तेच्या फुडल्या 200 तेचो फायदो जातलो पावसाचो, अशें जातलें. आयज सरकारा कडेन तितले जॉब नात युथांक दिवपा खातीर. जर आयचे जे यूथ आसात ते जर एग्रीकल्चर फिल्डान जर आयले जाल्यार ते आपलें पोट भरूं शकता का? शुअर, Of course. 100% भरूं शकता. कित्याक आमी एट प्रेझेंट 12 करून डायरेक्ट शेतान देवलो. भाव हे आसतलो स्टोर मॅनेजर, तेणी काम सोडले. ट्रॅव्हलिंग जातले, सगळें परवडा नासलें, जायनासलें.
बट स्वतः आपण काम करून प्लस त्यांचे हायपर असतले भायर कामाक गेले का दुसऱ्याचं प्रेशर असतं त्याचे प्रोटोकॉल सगळे फॉलो करावं असतं सो शेतान आपण बेस्ट आपले काम केले आपण रोवलो सुशागत काम बरें आता टायम टू टायम त्याचे लक्ष दीत सगळं करता आणि त्याच्या कोण आधी काय जाताले सोशल मिडिया नसली की रोग येतलो तू ऑफिसान घेऊन येतलो आता कितें व्हॉट्सॅपार आमी फोटो मारता जस्ट सराक फोटो सेंड केलो सर पळयतलो डायरेक्ट आमकां मेडिसीन सांगता सो चड प्रॉब्लेम जायना त्याच्या खातीर आयज जर तुम्ही युथाक कितें तरी संदेश किंवा मेसेज दिवपाक जाय कितें सांगतले आयज आणि तुमचे आनी खूब यूथ आसात जे घरान आसात आयज युथाक इतकेंच सांगूंक शकता आयज तूं जो यूथ 18-19 वर्साचो भुरगो आहा तुका तुज्या आई बापायन फक्त एग्रीकल्चर करून पोसला आयज फक्त आमचे वॉन्ट्स वाडले बाकी सगळे प्रॉब्लेम सेम आसा सो तूं एग्रीकल्चरान देव अलायदे वॉन्ट्स बायक मॉडर्न ह्या हे फक्त रेस जाल्लेली आहा हे सगळे सोड एग्रीकल्चरान हेल्थ आहा वेल्थ आहा सगळें आसा आणि टायम टू टायम दिवन मॅनेज करशील न्हू फार्म जाल्यार तुजे जे नीड्स आहात ते सुद्दां सगळे बरे मिन्स बाय कितें जावं सगळे रे सांगान आपूण बरें हेणी जातले फक्त टायम टू टायम मॅनेज करपाक जाय पण लजांक जायना काम करपाक कसल्या हितून ते चडशे आमचे करता लेबर घालतले हे घालतलो तेचेर मागीर शांता सगळे तेंच्या खातीर दिसता थोड्या लोकांक की एग्रीकल्चरान फायदो ना एग्रीकल्चरान आधी कितें करताले जस्ट आमचे भात पिकोवनच करताले म्हणून कोणी हाडूंक ना वॉटरमेलन किंवा कोण पिकयना पिकताले पररा त्या हेडीन पण आमच्या हेडीन कोणी पिकवना रोजा जाल्यार कोणी चडशी पिकोवंक ना हालींच्याच काळान पिकयतात आमी कळ्ळें भात शेत करताले म्हणून लोकांक दिसता की ते फाटल्या काळान शेतान फायदो ना भात शेत लावना कित्याक तो 6 म्हयन्याचा पीक आसतालो मागीर बेकार आसलेले आमी ते सेम आमी पयलीं 2-3 म्हयने आमचे शेत आसताले हांगासर फक्त शेत भात लायले कांय ना आतां आमी फूल सिजन करता पिकयतात हांगा फूल ग्रीन आसता प्लॉट फूल सिजन ओके माझे नाव सूरज नांजी मी झोनल ॲग्रिकल्चर पेडणे हय ब्लॉक टेक्नॉलॉजी मॅनेजर म्हणून आत्मा अंडर काम करतोय आमचो गेल्या वर्सा एक रोजांचो आमी कन्सेप्ट हाडलो मनान की ज्या दसरो लक्ष्मी पूजन आसता तेव्हा आमी रोजां भायल्यान एक्सपोर्ट करतो एक्सपोर्ट करल्या कारणान आमकां क्वॉलिटी जी आहा ती बरी मेळनासली काही तरी 4-5 दीस ट्रॅव्हलिंग लागत हय हाडल्या उपरांत जेन्ना आमी परचेस करी घरा व्हरून दवरल्या उपरांत ती फुलां आहा ती बावत आसली पूण आमी गेल्या वर्सा फक्त 15 शेतकाऱ्यांक प्रमोट केल्ले बाबा रोजी लावया तेतून रिटर्न्स आमकां बरो आसा सुमार आमी एका शेतकाऱ्याक 500 स्क्वेअर मिटर भर रोजां लावपाक प्रोत्साहीत केले त्या टायमार आमी एक आमची फकत एकच वरायटी हाडलेली येल्लोची फुलां ती इंडस कंपनीची गोल्डन 2 वरायटी तेतून आमकां सादारणचो एक रोपो जो आहा तो 1 किलो सुमार आमकां उत्पन्न दिला तेणी सो सादारणची 500 स्क्वेअर मिटर जाग्यार जर रोजां लायली जाल्यार तेतून 600 रुपये लागतात 600 रुपयान जर सादारणचो एका रोप्यान 1 किलो दित जाल्यार 600 किलो रोजां ही आमकां मेळटात 600 किलो रोजां ही फक्त 100 रुपयान जर दिली जाल्यार सादारणचे 60 ते 90 दिसान आमकां 60,000 पर्यंत उत्पन्न मेळा शकता त्या टायमार सादारणचे हे 2 आमचे शेतकार तसे निलेश हरमलकर प्रशांत हरमलकर नागजार गांवचे आसले तेंच्यांनी सुमार 500 स्क्वेअर मिटरान रोजां लायली आनी आमकां बरो उत्पन्न आनी बरो रिस्पॉन्स आनी जास्त कष्ट न करच्या पयलीं असा पीक मेळ्ळा कारण भेंडे घालतो आमी तवशी घालतो ते कीड लागता जास्त एक फवारणीची गरज आसता पूण रोजांक ही मोठीशी गरज ना फवारणीची सादारणची 2 टायमाचा सारा घातला जाल्यार तो एक आमकां 90 दिसां पर्यंत बरा उत्पन्न दिवं शकता आनी शॉर्ट टायमान एक सादारणचा पैसे कमोवपाचा ह्या एक झेंडू लागवडी बरा क्रॉप आसा बरा उत्पन्न देण्यासारखा क्रॉप आसा आणि शेतकऱ्यांक एक फायनान्शियल असिस्टंट बऱ्या प्रमाणात दिवं शकता आम्ही सादारणची गव्हर्मेंटा जर अंडर 10,000 स्क्वेअर मिटराक हेचेर 75,000 सबसिडी दितो म्हणजे 500 स्क्वेअर मिटराक सादारणचे 3,750 रुपये आम्ही तांकां सबसिडी दितो तेतून त्यांची रोप्यांची जी किंमत आसा ती तेतून निभावता त्या सुमार जर ताका सारा लागता तेतूनय आमी तेतून हे करू शकतो आणि जो वयलो रावता तो प्रॉफिट तांकां शेतकऱ्यांक बऱ्या प्रमाणात मेळटा